नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री आयज सावन 2 दिसांच्या गुजरात भेटेर राज्याक 5400 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट. भारताच्या भोंवडेर आयिल्ल्या फिजीच्या प्रधानमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत केली द्विपक्षीय बसका. 7 समजिकायेच्या कबलातीचेर जाल्यो सयो. भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका अंतर्गत गोंयांत तिसऱ्या पाकिस्तानी नागरीक आशिल्ल्या ब्रँडन क्रास्टो हाका भारतीय नागरिकत्व केले प्रदान. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाली कार्यावळ. माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांक वितरीत केले लॅपटॉप. सरकार विद्यार्थ्यांक फावो तो आदार दिवपाक तत्पर आसा. मंत्री खंवटे. गोंय विधानसभेचे आदले सभापती रमेश तवडकर हांणी पर्वरी मंत्रालयांत मंत्रीपदाचो घेतलो सविस्तर ताबो. 21 ऑगस्ट दिसा दिगंबर कामत हांचे सयत मंत्रिमंडळांत जाल्लो आस्पाव. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 2 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर आसात. अहमदाबादेंत 5400 कोटी रुपया परस चड मोलाचे उदरगत प्रकल्प ते सुरू करतले. आयज सांजवेळार भौशीक कार्यावळींत ते उलोवप करतले. हातूंत अहमदाबाद आनी गांधीनगरांतले 2500 कोटी मोलाचे वेगवेगळे शार उदरगत प्रकल्प आनी 1100 कोटी रुपया परस चड मोलाचे वीज पुरवण प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. फिजी देशाचे प्रधानमंत्री सितीबेनी राबुका 3 दिसांच्या भारत भेटे खातीर काल नवी दिल्लीत पावले. तांची ही पयलीच भारत भेट आशिल्ल्यान राजकीय नदरेंतल्यान ही भेट खूब म्हत्वाची आसा. आयज राबुका हांणी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत भेट करून दोनूय देशां मजगतीं 7 समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो केल्यो. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फिजीचे प्रधानमंत्री राबुका हांची ही भेट खूब म्हत्वाची असून दोनूय देशां भितरल्या संबंदांचो एक नवो अध्याय थारतलो अशें सांगलें. 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है. उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं. फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है और इस सब के बीच ये अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं. अपनी संस्कृति को संजोए रखा है. फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है. प्रधानमंत्री रंबुका द्वारा गिरमिट डे की घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं. ये हमारे साझा इतिहास का सम्मान है. गृहमंत्री अमित शाह हांणी दूरदर्शना सयत केल्ल्या एका मुलाखतींत संसदेंत संविधानाच्या 130 विधेयकांत सुदारणा हाडपा विशीं विरोधी पक्ष काँग्रेस तशेंच तांच्या हेर वांगडी पक्षांनी केल्ल्या विरोधाचेर खर टिका केली. बंदखणींत आशिल्ले प्रधानमंत्री, मुखेलमंत्री तशेंच हेर मंत्र्यांक 30 दीस बंदखणींत उरल्या उपरांत आपल्या पदाचो त्याग करपाक लावपी हे विधेयक समेस्तांक मान्य आसप गरजेचें आनी लोकशायेंत खंयच्याच प्रधानमंत्र्यांनी वा मुखेलमंत्र्यांनी बंदखणींतल्यान प्रशासनाचो कारभार सांबाळप सोबसारकी गजाल न्हय अशी स्पश्ट गवाय गृहमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकती. पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है. लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था. कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए. कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई. इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में. जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए. अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है.
आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। देशात सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे मुख्यमंत्री चढ आसात। त्यांना 130 विधेयकांत केल्ल्या बदलांचो परिणाम करून विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचेरय न्हय जाल्यार सत्तेर आशिल्ल्या फुडाऱ्यांचेरय तितलोच जातलो अशी स्पष्ट गवाय दितना संविधानाच्या 130 कलमाच्या दुरुस्तीचे विधेयक निश्चितच पारीत जातले असो विश्वास गृहमंत्र्यांनी उक्तायलो। सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है, और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। नवी दिल्लीच्या विधानसभा संकुलात आयोजित अखिल भारतीय स्पीकर्स परिसंवादात लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी कार्यावळीक मार्गदर्शन केलें। देशाचे संविधान रचप्यांनी संसदेंत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक लेगीत सरकाराच्या निर्णयाचेर विरोध आनी टिका करपाक पुराय मेकळीक दिल्या, पण हालींच्या काळात ह्या मेकळीकेचो फुडारी गैरफायदो घेवन देशाच्या उदरगतींत आडमेळी हाडपाचो यत्न करता अशी टिका सभापती ओम बिर्ला हांणी केली। ये सभागार साक्षी रहा है 1925 में पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया और जिन्होंने अध्यक्षीय परंपरा को, अध्यक्षीय व्यवस्था को स्वतंत्र, निर्बाध, न्यायपूर्ण लेकिन संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारी के साथ और उसकी गरिमा के साथ जिन्होंने एक दिशा दी। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसो। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। 2019 वर्सा भारताच्या नागरिकत्व विधेयकांत केल्ल्या सुदारणे प्रमाण आयज गोंय सरकारान पाकिस्तानी क्रिस्तांव ब्रँडन वॅलेंटिन क्रास्टो हाका भारताचें नागरिकत्व दिलें। 2006 वर्सा सावन गोंयांत राबितो करून राविल्ल्या ब्रँडन हाचे पयलीं हेर दोगांक ह्या कायद्या प्रमाण गोंयांत नागरिकत्व मेळ्ळां। आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हाजेरींत हे नागरिकत्व प्रदान सुवाळो जालो। वेळार उलोवप करतना भारताचें नागरिकत्व मेळोवपा खातीर गोंयांत आनीकय एक अर्ज प्रलंबीत आसा अशी म्हायती दिली। गोंय सरकारच्या वतीन आमी तिसरी सिटीजनशीप आयज मिस्टर ब्रँडन वॅलेंटिन क्रास्टो ओरिजिनली पाकिस्तान नागरीक हाका दिता।
आम्ही पळयता आसतना एज अ मुख्यमंत्री म्हणून खोस भोगता मिस्टर ब्रँडन फॉर ताजे एन्सिस्टर्स आनी ताजे ग्रँड पॅरंट्स हे दोनूय अंजुनाचे गोंयकार 1947 लिबरेशन भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्ले आनी पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्या उपरांत ताची प्रॉपर्टी आनी तेजी हांगासर नाशिल्ली. ब्रँडनाचे पॅरंट्स पाकिस्तानच्यान 1981 गोंयांत आयले आनी गोंयांत येवन ते स्वताच्या प्रॉपर्टींत रावपाक लागले. ओरिजिनली आशिल्लो आमचो गोंयकार जो भारत देशाच्या फाळणीच्या पयलीं थंयसर गेलो, कारण आफ्टर ऑल पाकिस्तानी तेन्ना भारत देश आशिल्लो आनी तेका खऱ्या अर्थान म्हणजे परत हांगासर आयल्या उपरांत तेका सिटीजनशीपचे रायट्स मेळनाशिल्ले. म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट हाडलो. तशेंच पर्वरी उड्डाण पुलाचें काम बेगोबेग सोंपोवपा खातीर सरकारान ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो आयतार 24 ऑगस्ट सावन 31 जानेवारी मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. हे विशीं पत्रकारां कडेन उलयतना रस्तो बंद दवरपा विशींचो निर्णय चवथी उपरांत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच फुडल्या 2 दिसां भितर राज्यांतल्या साबार रस्त्यांचेर पडिल्ले खड्डे पुरोवपाचें काम लेगीत चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलां. ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयतले. शिरोडेच्या शिवनाथ देवस्थानाच्या संकुलांत नव्यान बांदिल्ल्या ग्रामपुरुष सभाघराचें लोकार्पण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार तांचे सयत ह्या सुवाळ्यात जलस्रोत मंत्री आनी शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर हजर आशिल्ले. राज्यांतल्या देवळां विशीं आमचें सरकार संवेदनशील आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां सावन राज्यांतल्या देवळांच्या उदरगती खातीर आनी सुशोभीकरणा खातीर सरकारान बऱ्योच येवजण्यो राबोवन राज्याक सांस्कृतीक केंद्र म्हूण वळख मेळची हे खातीर वावुरता अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. एकदम सुशोभीकरण करप आनी ताच्या खातीर सरकारान म्हणजे रस्ते लायट आनी उदक इतक्या पुरते सीमीत ना. बरेचशे फावटी आमी पळयताले की रस्तो देवळा पर्यंत पावलो जाल्यार खूब जालो म्हणटाले. रस्तो लायट उदक हाज्या सहीत आमी म्हणटा की सभागृह आसतले, ब्युटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल्स आसतले, हेय सगळें करपाचें काम सातत्यान आमी केलां. त्या खातीर पुराय पेडण्यां पासून काणकोण पर्यंत तुमी जर पळयतात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांच्या पयलीं पळयल्लीं देवळां आनी आतां म्हणजे 2012च्या उपरांत तुमी जी देवळां आनी गांव जर पळयतले आसत म्हणजे हांव मुद्दम सांगलो म्हाज्या 7 वर्सांच्या कॅरियरांत हांवें तर कितलेशाच देवळाच्या प्रांगणांत देवळाच्या भोंवती खंय तरी पेवर ब्लॉकचें उक्तावण केलां, मंडपाचें उक्तावण केलां, स्ट्रीट लायट लॅम्पाचें उक्तावण केलां, तवयांचें उक्तावण केलां, पुराय देवळाच्या सुशोभीकरणाचें उक्तावण केलां, वेगवेगळे कडेन केलां. म्हणून म्हाका दिसता की अशाय पद्दतीचे सुशोभीकरण करपाचें काम हे आमच्या सरकारान सुरू केलां. सरकार कंप्लीट करीत आसा. गोंयांत लता मंगेशकर, आशा भोसले तशेंच मेनका शिरोडकर सारकेले नामनेचे कलाकार देवळाच्या परिसरांतल्यानूच तयार जाल्यात. अशे तरेच्या सभाघरांतल्यान फुडाराक लेगीत संवसारीक पावंड्यार गोंयचें नांव फामाद करपी शास्त्रीय गायक तयार करचे असो उलो जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारलो. त्या सभागृहा भितर ताचो पूर्ण वापर जो आसा पळय तो जावंक जाय. त्या वेळी देवळाच्या परिसरांत आसूं किंवा देवळाच्या भायर आसूं तेन्नाच आमी म्हणूंक शकतले की 1 कोटीचो परवा उपयोग बरो जालो. कारण आमी 1 कोटी 2 कोटी 1.5 कोटी सुद्दां सभागृह बांदतात, सुंदर आसा सभागृह, पण त्याचो वापर जो आसा पळय न्ही म्हयन्याक एकदां, वर्साक 6 वेळा किंवा वर्साक 7 वेळा आसा तें जावंक जायना. आनी हें जातलें जर जाय जाल्यार समाज धुरीण जे आसता पळय लक्षांत घेयात, आमी एकंदरीत सगळे गोमंतकी समाज जो आसा पळय न्ही तो उसरे पावड्या व्हरचे प्रगतीच्या उतरे म्हणून व्हरता जर जाय जाल्यार आमगेर आशिल्ले 1205 मेंबर्स, आमगेर आशिल्ले सादारण 15-40 नंबर जिल्हा पंचायत मेंबर्स आनी आमी विधानसभेचे आशिल्ले 40 आमदार आनी मंत्री आनी मुख्यमंत्री जावचे ना. लक्षांत घेयात जातलें ना अशें न्ही, पूण ताका टीम करचो. अखिल गोंय मल्याळी संघटनेन काल रवींद्र भवन सांखळेंत ओणम कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले. कार्यावळींत उलोवप करतना अशे तरेच्या कार्यावळींतल्यान गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या मल्याळी लोकांनी आपले दायज आनी संस्कृती राखून दवरल्या आनी अशेच रितीन संवसाराच्या खंयच्याय कोनशान आशिल्ल्या भारतीयांनी लेगीत आपल्या देशाची परंपरा राखून दवरप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें.
गोंयांत रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे सदोदीत आमी जेका म्हणटा आपल्या कल्चराच्या विशीं जेका आस्था आसा आपल्याक दिसता की हय हे आपलें कल्चर हे राखून दवरचें विदावट डिस्टर्बिंग टू द अदर कल्चर. ते फेस्टिवल तुम्ही ओणम फेस्टिवलाच्या निमित्तान तुम्ही सगळे जाण एकी कडेन येवन यू आर सेलिब्रेटिंग दॅट कल्चर आमी म्हणपाक कांय हरकत ना. तो कल्चर तुम्ही सेलिब्रेट करता आनी हो कल्चर सेलिब्रेट करता आसतना मागीर ट्रेडिशनल फोक डान्स आसतले, ट्रेडिशनल सिंगींग कॉम्पिटिशन्स आसतले किंवा ट्रेडिशनल ड्रेस वेअर्स आसतले. राज्य माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वितरीत करपाच्या सरकाराच्या येवजणे अंतर्गत पणजेत आयोजित कार्यावळीत लॅपटॉप वितरीत केले. ह्या वेळार इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेडचे अध्यक्ष डॉ चंद्रकांत शेटये तशेंच इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन संचालक कबीर शिरगांवकर, इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण बोलवटकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय सरकार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या विद्यार्थ्यांक फावो तो आदार दिवपाक तरेकवार येवजण्यो राबयता अशी खोस मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायली. विकसित भारतान एक व्हेरी क्लियर मेसेज प्रायम मिनिस्टरान दिल्या की एज ही फोकसीज ऑन टुरिझम, ट्रेड एंड टेक्नॉलॉजी, द होल ट्रस्ट इज ऑन द यूथ, द महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती एंड गरीब कल्याण. आणि ताच्या खातीर अंत्योदय प्रमाणे वी नीड टू एन्श्योर दॅट द इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन ऑल्सो इज मेट अप. टेक्नॉलॉजी इज मुव्हिंग व्हेरी फास्ट आणि त्या टेक्नॉलॉजीची एडॅप्टेबिलिटी करपाक एखादी पेरंट्सांक टिचर्सांक टायम लागता आसतलो, पण भुरगीं आज आसा ती खूब आर क्वायट सेवी इन टर्म्स ऑफ टेक्नॉलॉजी. बट टेक्नॉलॉजी इफ नॉट यूज प्रॉपरली समटायम्स कॅन बी नेगेटिव्ह टू द पर्टिक्युलर स्टेट ऑफ द कंट्री. आणि तीच समज बऱ्या अर्थान जाली जाल्यार भुरगीं आपलो फ्युचर करता आसतना दे फायंड सक्सेस फॉर देमसेल्स, दे फायंड सक्सेस फॉर देअर फॅमिली, दे फायंड सक्सेस फॉर द पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड ऑल्सो डेफिनेटली फॉर द स्टेट. आणि ही इकोसिस्टम समज आमी बिल्ड करतले then this particular type of impact can be created by giving some support systems. आयजकालचो काळ तंत्रगिन्यानाचो आसून गोंय सरकार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला विद्यार्थ्यांक तंत्रगिन्याना बाबतींत सबळ करपाक तरेकवार मोहीम राबयता. AI आनी डिजिटायझेशनाच्या ह्या युगांत विद्यार्थ्यांनी साबार तरेचें ज्ञान मेळोवचें आनी गोंयचें नांव वयर काडचें असो हावेस सरकाराचो आसा अशें डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना सांगलें. SC/ST भुरग्यांक दिता जी आम्ही प्रत्येक तालुक्यात आमच्या एमडीन सांगला 5-5 जाणांक आम्ही सिलेक्ट केला. सो डेफिनेटली यू ऑल आर मेरिटोरियस स्टुडंट्स. सो जेन्ना तुम्ही अशी कीर्तिवंत भुरगीं असतात, यशवंत भुरगीं असतात, सरकाराक सुद्धा दिसता की तुमकां आम्ही खूप सपोर्ट करपाक जाय. वी नीड टू प्रेज देम. आणि हे करताना आमकां आमी सगळे कित्याक करतात तर आमकां खबर आसा आमच्या गोंयचे भवितव्य फुडले, आमच्या देशाचे भवितव्य फुडले हे तुमच्या कडेन आसतले. आज जी तुम्ही भुरगीं जे तुम्ही जो सक्सेस मेळ्ळा इट इज एक लक्षात दवरात, हो फक्त तुमचो ना, हो तुमच्या पॅरंट्साचो आसा, तुमच्या टिचर्साचो आसा आणि त्याच्या बरोबर आमच्या सरकाराचो आसा. आज आमचे सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉ प्रमोद सावंत एज्युकेशनान जर पळयशीत बीइंग इन एज अ ITG चेअरमॅन आमी सांगता आमी एज्युकेशनाक खंयच कमी करनात. वी नो दॅट द वर्ल्ड इज एडवान्सिंग, द फ्युचर इज टेक्नॉलॉजी म्हणतात तशें. एवरी डिपार्टमेंट यू सी आज टेक्नॉलॉजी आसा. पयली खंयची ब्रांच आसली न्ही, इट वॉज रियली दॅट ब्रांच वेदर इट्स अ मेडिकल ऑर एनी ब्रांच. आता प्रत्येक ब्रांचीन टॅक आयला. 21 ऑगस्ट दिसा गोंय राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हण आस्पावीत जाल्ले गोंय विधानसभेचे आदले सभापती रमेश तवडकर हांणी आयज पर्वरीच्या मंत्रालयांत मंत्री म्हण औपचारीकरित्या आपल्या पदाचो कार्यभार स्वीकारला. रमेश तवडकर हांचे सयत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचो लेगीत 21 ऑगस्ट दिसा मंत्री म्हण आस्पाव जाल्लो. सोपुतविधी सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फुडारांत लेगीत मंत्रिमंडळांत बदल जावं येता अशी संभावना उक्तायली. पेडणेच्या आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी चवथी पयली एकूण 20 लाडली लक्ष्मी लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां वितरीत केली. गणपतीच्या आगमना पयली घरांतल्या लक्ष्मीक गोंय सरकारा वतीन ही भेट जावन आसा आर्लेकर हांणी प्रतिक्रिया दितना सांगलें. लाडली लक्ष्मी आयज तांकां आयज आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा. तशेंच आयज सगळ्यांक
मनाक आजूनसून सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची खूप खूप शुभेच्छा. तशेंच आयज जे आमचे अंत्योदय तत्वाचेर आयज काम करता ते आयज आमच्या सगळ्यांक आमी लाडली लक्ष्मी ही खऱ्यांनीच गरज आसता. जी बारीक लोक जेन्ना लग्नाचो विचार करता तेन्ना त्या टायमार तांकां खंय तरी एक सरकार एक बारीक आदार दिता. तो आदार तांकां खूब हें आसता, मोलाचो आसता. कित्याक जे पळय आयज आमचो लाडली लक्ष्मी जे आयज आमचो सरकार गोंयान 1 लाख रुपया तांकां सपोर्ट दिता. कारण तो बरो सपोर्ट जो आयज आमच्या सगळ्यांक बारीक लोकांक जे आयज तेंचे लग्नाक लागून तेंचो खूब व्हडलो तकलेर पेज आसता, जो पेज आयज आमच्या सरकारानूय घेतलेलो आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. जिधर देखिए फूल ही फूल. फूलों की खेती तो सारे किसान थोड़े बहुत तो करते ही हो. कोई बचे है कि नहीं करते, वरना फूलों की खेती करते 100 से ज़्यादा. कोई बीघे में लगाता है, कोई 1.5 बीघे में, इतने में रखता है. पुरानी सोच में नए ज़माने के साथ बदलाव लाना, नए तरीकों के साथ काम करना, ये सब तरक्की के नुस्खे हैं. इनसे जिंदगियां बदल सकती हैं. ठीक वैसे जैसे मुखाना गांव के किसान अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं गांव से. भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचेर वचपी भारताचे पयले अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हांकां तांच्या घरा लखनौत भव्य येवकार दिलो. ह्या वेळार शुभांशु शुक्ला हांची भव्य रॅली आयोजीत करून तांच्या शाळेंत तांच्या भोवमानांत एक खासा कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. तशेंच शुभांशु शुक्ला हांणी आपल्या घरच्यां सयत मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांची भेट घेतली. आपल्या शाळेंत जाल्ल्या कार्यावळीत विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन करतना आपणे खंयच्याय गजाली फाटल्यान पुराय निश्ठेन वावर केल्यार ती गजाल मेळप शक्य जाता अशें सांगून अंतराळ क्षेत्रांत भारताचो फुडार पळजळीत आसून विद्यार्थ्यांनी ह्या मळार करियर घडोवचें अशें आवाहन शुभांशु शुक्ला हांणी केलें. I have grown up here in this school. I have done my entire schooling here and sitting on these chairs that you are sitting right now. And I saw you performing on the stage, the fine bunch of kids who were doing exceptional performances out here. Let me tell you, I wasn't even halfway there, what you did. I was not as talented as you are. And if I could reach where I reached with being what I was, I can only imagine what you kids are going to do when you grow up in the future. The only thing that is required is perseverance. पॅरिसांत सुरू जाल्ल्या संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तींत आयज सावन भारतीय खेळांतली भारताचो खेळगडो लक्ष्य सेन तशेंच पी.व्ही. सिंधू हांचे सुरवेचे खेळ खर प्रतिस्पर्धे आड निर्धारीत जाल्यात. लक्ष्य सेन हाचो पयलो खेळ सर्वोत्तम खेळगडे सी.यू.के हांचे आड जाल्यार पी.व्ही. सिंधू बल्गेरियाच्या खेळगड्या आड आपली मोहीम सुरू करतलो. एच.एस. प्रणय हांचो पयलो खेळ फिनलँडच्या खेळगड्या आड जातलो. राजस्थानाच्या बुंदी जिल्ह्यात उटंगाराच्या पावसाक लागून सुमार 3 गांव हुंवारा पोंदा आयले. पावसाक लागून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच आसात. व्हड पालसणां रस्त्यार कोसळिल्ल्यान रस्त्यावेली येरादारी ठप्प जाल्या. रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच जम्मूच्या भद्रवाह हांगा लेगीत सगळे कडेन उदक भरला. प्रशासनान अधिसुचोवणी जारी केल्या. लोकांनी घराभायर सरचे न्हय अशें पुराय जनतेक प्रशासनान आवाहन केलां. हिमाचल प्रदेशांत लेगीत पावसाक लागून वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. बिलासपूर, हमीरपूर, शिमला, किन्नौर या प्रभागांनी उटंगाराच्या पावसाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. पळया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 30.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां.
आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री आयज सावन 2 दिसांच्या गुजरात भेटेर राज्याक 5,400 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची दिली भेट. भारताच्या भोंवडेर आयिल्ल्या फिजीच्या प्रधानमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत केली द्विपक्षीय बसका. 7 समजिकायेच्या कबलातींचेर जाल्यो सयो. भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांतर्गत गोंयांत तिसऱ्या पाकिस्तानी नागरीक आशिल्ल्या ब्रँडन क्रास्टो हाका भारतीय नागरिकत्व केलें प्रदान. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाली कार्यावळ. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांक वितरीत केले लॅपटॉप. सरकार विद्यार्थ्यांक फावो तो आदार दिवपाक तत्पर आसा. मंत्री खंवटे. विधानसभेचे आदले सभापती रमेश तवळकर हांणी पर्वरी मंत्रालयांत मंत्रीपदाचो घेतलो सविस्तर ताबो. 21 ऑगस्ट दिसा दिगंबर कामत हांचे सयत मंत्रिमंडळांत जाल्लो आस्पाव. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.